मुगाच्या भावान भयणो, आयची वचपां आमकां एक बरी शिकवण दितात. आमी जायते फावटी आमी चिंतात आमच्या जिवितांत जायते कश्ट येतात आनी जायते फावटी आमी केन्ना केन्ना आमच्या जिवितांत हे त्रास येतात, कश्ट येतात. आमी देवाक प्रश्न करतात, देवा तुवें म्हाका हें कित्याक केलें, हे त्रास आमकां कित्याक भोगूंक तूं दिताय. आमी केन्नाच दुसऱ्याक देंवचाराक केन्ना आमी ब्लेम करिनात, पूण आमी देवाकूच करतात. पूण आमचें पवित्र पुस्तकांत दिलोलें आसा की कितें बरें जाता तें देवा कडल्यान येता आनी कितें वायट जाता तें सगळें देंवचारा कडल्यान येता. आनी आमी आयज हें पयल्या वचपांत पळयतात. जोब एक देवभिरांतीचो मनीस आनी ताचे लागीं जायती गिरेस्तकाय आसली, ताचे लागीं ताची व्हडली फामील आसली. पूण देंवचार देवा कडलो भायर काडूंक जायतीं ताका त्रास भोग हाडटा. आनी तरी आसतना जोबाचो भावार्थ हालो ना. ताची आख्खी गिरेस्तकाय काडून घेता, ताचे आख्खी फामिली भुरग्यांक मारून उडयता. ताची बायलूय ताका जेन्ना तो पिडेंत पडटा तेन्ना ती ताका पयस करता. पूण ताचो भावार्थ देवाचेर हालो ना. आनी हाकाच लागून आमी मागीर पळयता, जोबाचें पुस्तक वाचल्यार आमी पळयता की देव जोबाक मागीर जायतें दिता, जायते देण्यांनी तो भरता. आनी हेंच आयचें पयलीं वचप आमकां शिकयता. जेन्ना आमच्या जिवितांत कश्ट येतात तेन्ना आमी देवाचेरूच आदारून रावूंक, देवाचेरूच पातयेवंक. आनी आमी देवाचेर पातयतलीं जाल्यार, देवाचेर आदारून रावतलीं जाल्यार आमी देवाच्या वांगडा जायतो वेळ सारूंक गरजेचो, मागण्यांत वेळ सारूंक गरजेचो. हेंच जोब करतालो. ताणें जेन्ना ताका हे सगळे अदृश्ट ताच्या जिवितांत आयले, ताणें देवाक सोडलो ना. देवाच्या सांगाता तो मागण्यांत रावलो. देवाकूच ताणें आपलो पयलो तेंवो कसो केलो आनी देवान ताका जायतें दिलें. हेंच आयच्या दुसऱ्या वचपांतूय आमी पळयता. जेन्ना म्हज्या भावान भयणीनो आमी आमच्या जिवितांत देवाक अणभवता, देवाक आमच्या जिवितांत भितर घेता, तेन्ना आमच्या जिवितांत हो अनुभव आमी आमच्या जिवितांत दवरूंक म्हूण न्हय, पूण आमचो धर्म आमकां शिकयता की होच मोगाचो अनुभव आमी जो अणभवला तो जेजूचो मोग आमी दुसऱ्यांक दिवंक आयज हें आमकां आपयता. आनी दुसऱ्या वचपांत आमी पळयता सांत पावलोची खबर. सांत पावलो देखून म्हणटा, जो हांव कितें देवाच्या शुभ वर्तमान परगोडटा तो म्हज्या फायद्याक लागून न्हय, पूण तो जावन म्हजो कायदो. आनी आमी जाणा सांत पावलो पयलो क्रिस्तांवांक कितलो पिडापीड दितालो तो, पूण जेन्ना ताच्या जिवितांत जेजू आयलो, जेजूचो अनुभव ताका मेळ्ळो, त्या वाटेर जेन्ना तो पिडापीड करूंक वयता आसतना जेन्ना ताका जेजू मेळटा तेन्ना ताचो आख्खें जिवीत बदलता. म्हज्या भावान भयणो हेंच जेन्ना आमी तर देवाच्या मर्यादांत देवा लागीं आमी चड संबंद दवरिना तेन्ना आमच्या जिवितांत कांयच बरें वचना. पूण देवाक जायते भाशेन देव आमच्या जिवितांत येता. आनी आयज आमी पळयता सांत पावलोच्या जिवितांत देव आयलो आनी सांत पावलोचें आख्खें जिवीत बदल्लें. आयज आमकां हो धर्म मेळ्ळा, जेजूची शिकवण मेळ्ळ्या, जेजूचो मोग मेळ्ळा तो सांत पावलोच्याच जिवितांतल्यान. तो आख्ख्या संवसाराक गेलो. आनी आयज आमी आमच्या महादनपरांत जेजूचे वळखीचो दीस समोरता तेन्ना दर एक जाणा क्रिस्तांवाचें जिवीत आमी दर एक संदेशकारां आमच्या जिवितांतल्यानूच आमी दुसऱ्यांक जेजूक दिवंक आमकां आपयल्लें आसात. आनी शुभ वर्तमानांत पळयता जेजू जायत्यो बऱ्यो करण्यो करता. शुभ वर्तमानांत पयलेंच पळयल्यार जेजू सिमांवाच्या घरा वता आनी सिमांवाची सासू बरी ना, आनी जेजू तिका हातान उबारून ती बरी जाता. आनी एकदां जेजू आमच्या भितर येता तेन्ना आमी आमचें आख्खें जिवीत दिवंक पावतले जेजूक. तशेंच आज हांवें पळयलां सिमांवाची सासू जेन्ना ती बरी जाली ती रोखडीच तांचो परामर्श करूंक लागली.
आनी आमी पळयता जेजू मागीर जायत्या वायटाकारांक आनी देंवचार बसयल्ल्यांक आमी तांकां बरें केल्लें तें पळयता की आनी जेजू देव जावन आपूण देवा बापाची शक्ती तो घेता कसो सकाळीं उठोन देवा बापा लागीं तो मागता. हेंच आमकां आयज करूंक आपयल्लीं आसात. आयज आमी ह्या वाचपाचेर नियाळ करता आसतना आमच्या जिविताचेरूय आमी नियाळ करुया. आमच्या जिवितांत आमी फकत आमच्या वावरांतूच बुडलेलीं आसात. हो देवान दिल्लो वावर, हो देवान दिल्ली कार्यां, जेजूचे देवाचें राज परगटणेची कार्यां जी जर एक क्रिस्तांवांक दिल्ली आसा ती आमी पाळटात काय ना ती आयज नियाळ करूंक आयची वाचपां आपयतात. आनी आयज आमी मागण्यांत बसता आसतना हेंच मागुया, हीच कृपा आमी मागुया देवा लागीं चड आनी चड आमी मिसळून जावंक, देवाच्याच मार्गान आमी चलूंक हीच आमी कृपा ह्या दिसाच्या बलिदानान मागुया. कित्याक देवाचो अनुभव आमी घेतल्या उपरांत होच अनुभव आमी दुसऱ्यांक दिवंक आनी आमच्या जिवितांतल्यान आमी जेजूक दुसऱ्यांक वांटूंक आमकां आज आपयल्लीं आसात. तर मोगाच्या भावन भयणो, आयज ह्या वाचपाचेर नियाळ करता आसतना आमच्या जिवितांतल्यान जेजूची वळख आमी दुसऱ्यांक दिवंक, दुसऱ्यांक पावोवंक आमी वावरुया.